2017 जे रेव्होल्युशन चालू केल्ल्यान थंय सांगलें की ते फिल्टर कोणाकूच नासले, म्हाकाय नासले, तशें भुरग्यांकूय नासले. पूण 2022 जाल्या उपरांत म्हाकाय फिल्टर लागपाक चालू जाले. मनोजान असो उलोवपाक जाय, मनोजान हें करपाक जाय, इलेक्शन कमी करपाक जाय, राग कमी करपाक जाय, एक पार्टीचो तूं प्रेसिडेंट बीन असो उलोवपाक जाय. म्हणजे जे ट्रेडिशनल वे ऑफ पॉलिटिक्स जे इतली वर्सां चल्ला तेच फॉर्मान आमकां घालपाचो प्रयत्न जालो आनी इन अ वे आमी गेले सुद्दां. पूण अशें जातालें की खुबशे टायम की म्हाजो कंट्रोल म्हणजे हांव जो ओरिजिनल आसा तोच लोकांक थंय दिसतालो. म्हाजे एग्रेसीव व्हिडिओ जाताले, हांव एग्रेसीव उलयतालो. पूण म्हाज्या एग्रेशनान केन्ना जायन म्हाज्या वोटराक काय म्हणूंक ना, नाजाल्यार सामान्य गोंयकाराक काय म्हणूंक ना. जे गोंयकार आयज काबार जाला, जे गोंयकारांक आयज काबार केला त्या पॉलिटिकल सिस्टमाक, त्या सिस्टमाक हांवें क्वेश्चन केला, तेंचेर म्हाजें एग्रेशन दाखयला. तो मागीर पंच जावं, सरपंच जावं, सेक्रेटरी जावं, मिनिस्टर जावं, MLA जावं, नाजाल्यार गव्हर्नमेंट सर्वंट जावं, ते एग्रेशन तेंचेर आसलें, सामान्य गोंयकारांचेर नासलें. पूण तरी पूण लोकांक दिसतालें की हांवें मायल्ड डावन जावपाक जाय, हें जावपाक जाय. आनी भरपूर सजेशन्स एवरी टायम ह्या 2-3 वर्सांक तर कंटिन्युअस सजेशन्स, एडवायसीस येत आसा. पूण म्हाका दिसता की म्हाजो रियल बिहेवियर आसा, नेचर आसा, तो मारून जगोंक हांव तरी शकना, हांव जगपाक शकना. 2022 मेरेन हे रेव्होल्युशन आसलें तें हांवें खूब एन्जॉय केलें. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.